दर दिसा कोयर काडपा खातीर सरकार कोट्यांनी रुपया खर्च करतात। तेन्ना लोकांनी रस्त्या कुशीक पिशव्यांनी बांदून कोयर उडोवपाचो बंद करचो अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। रस्ते कुशीक आनी हेर वाठारांनी कोयर उडोवन लोकांनी हळशीक केली जाल्यार गोंयांत पर्यटक येवपाचे बंद जातले असो भंय मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो। फोंडे गृह आधार येवजणे खातीर खासा शिबीर आयोजीत केल्ले ह्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयलो। त्या प्रत्येक लोकांनी जर ठरयलें हांव 10 पिशव्यो प्लास्टिकच्यो घेतलो, घरान सामान उरतलो आनी 10 काडटलो आनी गटारान उडयतलो, हळशीक जावची ना जाल्यार कोणाक? थंय गटारान जळारी जावच्यो, परत जसो मलेरिया जाता कोणाक जातलो? तुमकांच जातलो। आमी जर ठरयलें की प्लास्टीक हांव वापरपाची बंद करतलो, घरांतली पिशवीच थोडो तरी कोयर बंद जातलो। पंचायत जो कोयर व्हरोंक येता त्याच कोयरान हांव घालून दितलो। आरे सगळो हांव म्हणटा घरांतलो कितें कोयर आसा ना तितक्यो पोन्न्यो चादरी दिवपाच्यो चादरी दियात, पोन्ने मटेरियल कितें दिवपाचें तेंय दियात, पोन्नो मोडलेलो कॉम्प्लेट तो पंचायती कडेन दियात, तो काडून गटारान उडोव नाकात। तो पंचायत घेयना जाल्यार म्हाका सांगात। तो कोयर व्हरोंक येता तेन्ना सगळे कोयर व्हरोंक तयार आहा, पोन्न्या चादरी पासून ते चपला पर्यंत तो व्हरोन कितें करपाचें तें ताका करूनी। तो तुमी काडून गटारान वयतना जाल्यार पिशव्यो बांदतात आनी रस्त्याक तेकोन अच्छी उडयतात। अरे हे कितें? ही घाण कोणाक दितात तुमी? अरे डेली कचरो काडूंक आमी कोट्यांनी रुपया मोडटा, कोट्यांनी रुपया। रस्त्याक तेकोन पिशवेन कचरो बांदून उडोवपाचो बंद करात। स्कुटरीचेर वयता हांव पळयतां, न्हंयन उडयतात, कितें मेळयतले तुमी? हे खातीर स्वच्छ गोंय हांवें म्हटलें की हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवपाचें काम आमी करता, तुमी थोडी तरी जबाबदारी घेयात गोंयकार म्हणून। अरे हे स्वच्छ गोंय जर उरलें आसत जाल्यारूच हांगासर ट्युरिस्ट येतलो, ना जाल्यार ट्युरिस्ट हांगासर येवचो ना।